मुसलमान कॅन्डिडेट असताना मुसलमानांनी 95% मुसलमानांनी मत म्हाका मारले, कित्याक कॅन्डिडेट उबो रावला तो कॅन्डिडेट वोट फोडपाक रावला. तो इंडिपेंडंट रावता तो मतां फोडपाकूच रावता अशें न्ही. आतां अखबारान म्हणलें तें सारकें न्ही. इंडिपेंडंट रावता इलेक्शन जिखपाकूय बी. आमी रावले इलेक्शन जिखपाक, तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो आनी मुस्लीम समाज म्हजे बरोबर रावलो आनी हांव केन्ना विसरनाय. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की मुस्लीम समाजा खातीरूच हांव जिखलो अशें न्ही. ज्या बहुजन समाजान आमकां पयलीं थोडो आदार केलो ताचे मागीर चड चड आदार करूंक लागले. तांचे खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ST समाजाचें हें मागपी हांव, एसेंब्लीन बोवाळ करपी हांव. भंडारी समाजा खातीर जे म्हणल्यार जो रिजर्वेशन तांचे जें आसा, जें कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून तांचो डिमांड आहा, हो डिमांड काडिल्लो हांवें. तेन्ना एकूय भंडारी समाजाच्या आमदारान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. ताजे मागीर खूब जाणांनी केलो पूण एसेंब्लीन केलो ना. आनी ह्या भंडारी समाजाक जो OBCचो घटक, मेन घटक, जांकां पयलीं 27% मेळ्ळेच, दयानंद मांद्रेकार आनी किरण कानोडकर असले नेत्या खातीर ते समाजान आज तांकां अशें कितें तरी घुस्पायलें. जो कितें सेन्सस जाता तो पसून मागीर जावपाचो, तें सोल्युशन अजून मेळूंक ना. हांव एसेंब्लीन ह्याय काडपाचो हांव सरकाराक जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की जे इश्यूज गोंयकारांचे आसात, अनरिजॉल्वड इश्यूज आहात, तांकां आमी परते परते हिणायत रावतले.